जे आज राजकारण चलतात ते राजकारण बंद करपाक गरज आसा. ते सरकारा आज आमी विचारपाक परत एक पाट प्रयत्न करतले की रेस मागोस दोंगोर जालो टॉपिक काबार, भुतानी टॉपिक काबार, युनिटी मॉल टॉपिक काबार, ओल्ड गोवा बंगलो टॉपिक काबार, मादया टॉपिक काबार, रिव्हर्सल टॉपिक काबार. हे सगळे टॉपिक काबार जाले. हे जाले ते जाले चलपाना. हे जाले ते जाले एटिट्यूड तुमगेलो बंद करपाक गरज आसा. आनी हे मुखार मुखार जें जें तुमी काम हे केलो इलिगल केलो हे परत हात घेवपाक गरज आसा. आमी जस्टीस रिबेलो गेले जे 10 चार्टर डिमांड्स जाय हांव आनी क्रूज दोगोय हे 10 चार्टर डिमांड्सा बारा उब रावताय. आमगे आम आदमी पार्टी म्हूण आम उब रावताय, रिप्रेझेंटेटीव म्हूण आम उब रावताय आनी आम सदां मुखार रावतले. जे वंदे मातरमाचें डिस्कशन जावपा आहा ते वंदे मातरमा डिस्कशना फकत सरकाराको मागोता. तुम वयर सेंट्रलासून हें डिस्कशन करपा लायल म्हूण तुमकां जाय. तुमकां खबर आहा की तुमगे सरकार वंदे मातरम नॅशनल सॉंगाक तुम रिस्पेक्ट कोनाय, तुम ते फॉलो कोनाय. आनी तुम जर तरी फॉलो केलोले जाल्यार तुमगे सरकार जे जे आज परिस्थिती कोता ते वंदे मातरमा आनी तुम मान्य दिनाय. सो हे सगळे उलयतले गोंयच्या लोकां पासत आमी झुजताले आनी मुखार झुजत रावतले. पूण चलता चलता हे एटिट्यूड चलपाना. हे सगळे जे तुमी केला ते हात घेवपाक गरज आहा, रिवर्ट करपाची गरज आहा. लास्ट टाइम तुम्ही ठामपणे उबे रावतले कशे सामके तुम्ही हे स्क्रॅप करीत बसून तुम्ही उबे रावतले काय वयल्या वयर उबे रावतले? 39A 17(2) हे स्क्रॅपून हे सगळे आडायन दवरपाक गरज आहा. आज हिंग सगळ्यांक कळे म्हाका दिसता जे भाशेन ओत घेताय ते ओत घेवपाक गरज आहा की जे हे सगळे 39A अंडर जे जे करेक्शन म्हूण कन्वर्जन जाता आनी जे करेक्शन म्हूण शेतां आज दुर्ग बांदताय हे सगळे बंद जावपा. हे बंद जावपा जाय. आनी आज हिंग आज उलोवपाक आमी डिस्कस करतले. गेलते फाटी तुमी चयलेले की आमी दोगोय आसले आनी सगळ्यांनी एकठांय जावन वी वर ऑलवेज स्टँडींग फॉर द पीपल ऑफ गोवा. आजी आमी तशें करून उबे रावतले. आज फकत लोकांक हे थँक जायो, लोकांक हे थँक जायो की पुरो इज पुरो म्हणपाक हे थँक जायो आनी लोकांक मातशें. Vendibab, last time you raised the issue regarding the Shilpa Shetty club. What happened to that? सगळे क्लब आज उलयतले भितर. हे सगळे क्लबांचेर आज तेंगे आश्वासन घेवपा जाय. नांव घेवन सर्वे नंबर घेवन जे जे करेक्शन जाला सर्वे नंबर घेवन परत आश्वासन घेवपा जाय हिंगा. आनी हे लोकांनी जाण जावपा जाय की शेतां दुरीक बांदपा जायना. आज आमगे गांवांत शेतां दुरीक बांदताय हेंका लागून आनी आमकां तें बंद देखून करपा जायना कित्याक हे सगळे कायदे करून हाडले. सो हेजी आमी उलयतले, हेजी आमी तुमी चयतले की जे जे ऑपोजिशनांगे स्टँड आहा हेंकोडे 33 जाणां कडेन सांबाळपाक कितकोन जायना ते तुमकां कळटलें. आनी हे एलेक्युआचेर कोण दिला कॉलिंग एटेन्शनान हालचोन ते कितू घाताय आमगे कितू हे जाता सगळें कळटलें. ओके थँक्यू थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.